देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. आयज नोवेनाचो नवो दीस आनी तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या नोवेनाच्या दिसाक आमी तुमचे पासत, तुमच्या कुटुंबा पासत, तुमच्या वावरा धोंद्या पासत पादाग्नेलाच्या मोजतीन मागता. Sogli ami ektai sabuya, sogli ami lagi sohya, dunia tefak wakanuya, adon damso taka sofya, tarunatu korop dunia, civitatu soruy dunia. आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाकूय, तुज्या राज्यांत मरण पावय. तरुणाक तूं घडोवप दुनिया, जिवितांत तूं सोरूय दुनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाकूय, तुज्या राज्यांत मरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचो विशय सवस्कायेचे आनी एकवटाचे गोवाय आमी जावं. शांती एक व्हडलें देणें बरवशान आमच्या कुटुंबांत आमी जियों म्हणटा पाप सायब फ्रांसीस. झुजां, पोदवेचो कारबार, चिंतनाचो मोळवाद, गोरिबांक पिडापीड ह्या प्रस्नाक लागून संवसार त्रासांत पडला आनी शांती एकवट बिगडल्या. आयचो नोवेनाचो दीस आमकां शांतीचे गोवाय जावंक उगडास करतात. रागाचेर आनी आपल्यापणाचेर आड झुजूंक उत्तेजन दितात. मानेवंत आग्नेल शांतीचो दूत आसलो. आपल्या वावरांत, पातकांत आनी संवसारीक जिवितांत बुडलोल्यांक ताणें आपल्या जिवितांत गोवाय दिली आनी आपल्या लोकांक एक फामील कोशी मानतालो. आयचे नोवेन आमी राजकारबाऱ्यांक भेटयता. ह्या कोवीड पिडेच्या वेळार देवान तांकां एकवटान वावरूंक आनी सवस्काय वाडूंक कुरपा दिवंक देवा लागीं मागुया. नीत उपजोवंक आनी गोरिबांक अदीक आदार दिवंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी शांतीचे गोवाय जातले जाल्यार देवा सोवे एकामेका सोवे आमचे संबंद बांदून हाडूंक जाय. तेंच करूंक देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भक्षणे मागुया आनी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदविता देवाक आनी तुमकां बाबा बोलिलो. म्हजो कन्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत पागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो,
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sophia, kaglutko. Sophia, kaglutko. Krista, kaglutko. Krista, kaglutko. Sophia, kaglutko. Sophia, kaglutko. Sophia, 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 kaglutko. प्रार्थुया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान करतात तांकां तूं तुजी भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलां. खरे आनी सासवंत शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत इस्तापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बॉल्डी आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोरेंच जशी कूड एक पूण तिका सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घोडटात तसो क्रिस्त. कारण आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्यां आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. कित्याक कूड म्हळ्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सगळीच कूड फकत दोळो जाल्लो जाल्यार तिका कशें आयकोंक येयत तर? आनी सगळीच कूड फकत कान जाल्लो जाल्यार तिच्यान वास परमळ कसो घेवंक जायत तर? ते पासत आपले कशे परमणे देवान वेगळे वेगळे सांदे कुडीक दिल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर? खरें म्हणल्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड. म्हणटोच दोळ्यान हाताक म्हणोंक जायना म्हाका तुजी गरज ना. तकलेनूय पांयांक म्हणोंक जायना म्हाका तुमची गरज ना. पूण परतेच चड ओस्कोत दिसतात त्या कुडीच्या सांद्यांक ओदीक गरजेचे आनी ओदीक हलके दिसतात त्या कुडीचे सांद्यांची आमी ओदीक पर्वा करता. तशेंच जे आमचे सांदे माणसुकेचे कशे दिसनात तांकां ओदीक मानान आमी लेखता. आमच्या माणसुकेच्या सांद्यांक
मानाची गरज ना, पूण जे सांद्यांक तितलो मान ना सो दिसता तांकांच ओदीक मान दिवचे येवजणेन देवान कूड घडल्या. म्हणटोच कुडींत वेगळोचार आसूं न्हय, पूण सगळ्या सांद्यांक एकामेकाचें पडचें. आनी एका सांद्याक दुखता जाल्यार तांच्या वांगडा सगळे सांदे ती दूख सोंसता. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे कुशाल जातात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. अनेकदां म्हणुया. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणाच्यो शेळयो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोद गितां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेळयो. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येयात तर ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेळयो. तो गोवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरवून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार येयात तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. जबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेळयो. ताचे दारवटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बराबर गायात नोमान. जबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेळयो. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतरांचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेक तो विस्वाशी. जबाब. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेळयो. सगळे आमी उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. Jésus pardonne जीविताचे पाठीराम कागा. Jesus sota ni rostoto, sotacha rostioram kaga. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिको नगरान भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खिटीक लागून ताका मेळो नासलें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, झाकेव, वेगी देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचूंक जाय.
आनी तो वेगी वेगी देंवलो आनी वडे कशेन ताका आपणागेर घेतलो हें पळोवन सगळ्या लोकांक घुणघुणून म्हळें, पातक्या मनशांगेर रावूंक गेला मरे हो. नीट उबो रावन जाकिवान म्हळें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरीबाक दितां आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तो सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी शांती आनी एकवटाचे गोवाय हो आयच्या दिसाचो विशय. हो विशय मानियोत आग्नेल आपल्या जिवितान जियेला काय, तो धाकटुलोच आसतना ताचो शेजारी लोक ताका अशें म्हूण पासारतलो, आग्नेल आमचो धाकटुलोच, शांतीचो मेंढरो, शांतीचो दूत. आग्नेल पाद्री जालो तेन्ना लोक ताका मेळूंक येतालो, दुस्पटलोलो लोक, तुफानाक सांपडलोलो लोक, पातकान रेवळलोलो लोक, समाधान ना तसलो लोक, निराशी जालोलो लोक. आग्नेलाक पळोवन ताचेशी बसून आपल्या पातकाचें सगळें रीण फारीक करूंक देवा सवें शांती समाधान जोडूंक वावुरतालो. आनीक आग्नेल एक शांत मेंढरो कसो तांचें आयकतालो, ताका समाधान करतालो, शांतीन भरून तांकां परतून धाडटालो. एक दोतोर अशें म्हूण ताचें वर्णन करता, हांव सगलोच निराशे जालोलो, हांव सगलोच भियेलोलो, म्हजेर आकांत आयलोलो. त्या वेळार पाद आग्नेल म्हाका भेट्टा. तो म्हजेर काकुतीची नदर घालता, म्हज्या हाताक दवरता, म्हजेर हात दवरता आनी म्हाका आशिर्वाद दिता. ते घोडयेक थावन हांव शांत जाता. बाबा भयणीनो, जें तुजे लागीं ना तें तुज्यान दिवंक जायना, जें तुजे लागीं आसा तेंच तुज्यान दिवंक जाता. आग्नेला लागीं शांती आसली, ती तो दितालो. आनी हे शांतीचें देणें ताका खंय मेळटा काय, तो जेजूचो शीस आसलो. तो जेजूचेर पाती येतालो, जेजू शांतीचो कुंवर ताच्या पांयाशी बसतालो. कित्याक जेजू शांती विस्तारता. तेच आयज आमी शुभ वर्तमान आयकलां. आमचो देव शांती रोसता तसलो देव. जेन्ना देव रोसता तेन्ना सगळें समाधान शांत करता. देवा मदें आनी मनशा मदें एक सोयरीगत आसली, मोगाची, शांतीची. मनशा मदें
आनी पृथ्वी सवें शांती समाधान असलें, शितळ असलें सगळें. पूण जे घडयेक आदाम आनी केव पातक करता तेन्ना सगळें दुस्पट जाता. तेन्ना सगळें वातावरण बदलता. तेन्ना दुबाव, भिरांत, व्हडपण, पातक रिकता आनी दुस्पट करता. पूण देव शांती निर्माण करूंक वावुरता. तोच पुरावो आयज जेजू दिता. शुभ वर्तमानान जाकव्याची खबर आमी आयकल्या. आस्तीक मनीस तो, नांव आसलेलो, फामाद, सगलो लोक ताका वळखतालो. पूण तो कितें तरी सोदता. सगलें आसुनूय समाधान ना. सगलें आसुनूय कुशाल ना. सोदता आनी सोदता सोदता एक थाराव तो घेता. जेजूचेर एक नदर घालतलो. जेजूचेर एक नदर घालतलो आनी म्हाका समाधान मेळटा जाल्यार पळयतलो. ही शांती सगळ्याक ताणें सोदली. ग्रेस्कायेन, पोदवेन नांव करून आपल्याक जाय ती ग्रेस्काय पुंजावन, पूण ताका ती मेळोंक ना. पूण जेन्ना जेजूचेर नदर घालता आनी जेजूची नदर ताचेर पडटा तेन्ना जाकेव शांत जाता. जेजू तो थाळो आयकून देंवता नुयस रुखा वेलो आपल्या व्हडपणांतलो. भायर सरता सगळ्या वायटांतलो आनी जेजूक येवकार दिता. जेजूक येवकार दिवप म्हणजे शांती भितर घेवप. जेजूक येवकार दिवप म्हणजे शांतीची पावलां मारूंक सुरू करप. जाकेव तेंच करता. आनी जेन्ना जेजू त्या घरान भितर सरता नुयस जाकेवाक पूण आख्ख्या ताच्या कुटुंबाक शांतीचें देणें फावो जाता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचें नोवेन शांतीचें दूत जावन म्हाका आनी तुका आपयता. तुजे भितर तर शांती ना जाल्यार तूं दुसऱ्याक गुन्यांवकार करिनाका. ताचो जबाबदारी फक्त तूंच. तुजे भितर दुस्पट जाला, तुजे भितर भिरांत आसा, ताचो गुन्यांवकार दुसरो न्हय. जेजू एक दीस शिसा बराबर ओड्यार वेतालो. जेजू सुस्त न्हिदलोलो. दर्यांत वादळ मोड जालोलें. तसल्या वेळार शीस जेजूक उलो मारून म्हणटात, गुरुजी आमी बुडटा. जेजू जागो जाता तेन्ना दर्यांत जातल्या वादळ मोडाक पळयना, पूण आपल्या शिसाच्या काळजांत जालोलें वादळ मोड पळयता आनी म्हणटा, कित्याक तुमी भियेले? इतले भिजूड कित्याक तुमी? उपरांत तो दर्याक म्हणटा, शांत जा. तुजे भितर तो शांती ना, तुजे भितर तो दुस्पट आसा, ताचो गुन्यांवकारी तूंच. दुसरे सुवातेर आमकां दर एकल्याक एक सोयेक आसा. आमी खूंय ना खूंय फुडारी. हांव एक याज्ञीक कसो म्हाका जबाबदारी आसा शांतीचें वातावरण विस्तारूंक. आयज आमदाराक, पॉलिटिशियनाक हे नव्यान भेटयतात. तुका देवान काय बरो सोयेक दिला. तुज्या उतरान सगळें करूंक जाता. तूं कितलो मोलाचो मनीस तुज्या गांवांत. तुका कितलो मान आसा. कितलो लोक तुका भेटता. कितलो लोक तुजेशी येता. तुजें एक उतर पुरो शांती घालूंक वो झगडी मारूंक. तुका ताकद आसा. तुज्या उतरान बळ आसा. वावर शांती शिपडावंक. तुका मनशा मुखार आनी देवा मुखार मान आसतलो.
तिसरे सुवातेर आमी विचारुया आमकां दरेकली हांव खंयच्या जोम्यान आसा, हांव टीव्हीचेर कितें पळयतां, शांत जातात तसलीं चित्रां वो दुस्पट करतात, झुजां करतात तसलीं चित्रां, हांव कितें वाचतां, हांव वॉट्सॅपाचेर कितें फॉरवर्ड करतां, कसल्यो मॅसेजीस शांती निर्माण करतल्यो वो दुसऱ्या सवें दुस्पट घालतल्यो, हांव फेसबुकाचेर कितें पाठयतां, म्हजें वातावरण कितें, हांव कोणा बरोबर जेता, हांव उलयतां तेन्ना म्हजी भास कितें, हांव तर शांती विस्तारिना जाल्यार आमी फकत झुजाच्या मळार आसतलीं. मान्योत आग्नेलाक फुडो घालून आयज आमी मागुया, उदीक करून तें मागणे भाग्योत फ्रांसीस आसिसान केलें तें. सायबा, म्हाका तुजे शांतीचें हत्यार कर. लॉर्ड, मेक मी द चॅनल ऑफ युअर पीस. उबी रावया. आमची मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या फ्रांसीस पाप साहेबा पासत, आमच्या बिस्प साहेब फिलिप नेरी पासत, सगळ्या धार्मीक फुडाऱ्यां पासत, पाद्री आनी मोटवाशां पासत तीं शांतीची फुडारी जावं आनी इगोर्जेचो एकवट सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. Doyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे राजकारभारी आनी नागरीक फुडाऱ्यां पासत तांणी आपलें बरेपण कुशीन दवरून तांणी दुर्बळ आनी अस्कोत लोकां पासत वावरून शांती जोडूंक आमी देवा लागीं मागुया. Doyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. जी कोविड पिडेक सांपडल्यांत आनी आपल्या फामिली सोरशिल्लीं पयस आसात तांकां एकसूरपण बोगोना जावं, पूण तांणी देवाची खोशी मानून घेवंक आनी तांकां काळजाची भितरली शांती फावो जावंक मागुया. Doyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी ह्या सर्गीच्या जेवणांत वांटो घेता. शांती पयशिल्ली न्हू म्हूण सोजमना जावं, पूण मागण्या आनी साक्रामेंतां उद्देशी न्ही जेजूची शांती आमी अणभवूंक पावच्याक देवा लागीं मागुया. Doyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बोदयाळ बापा, आमकां सगल्यांक शांतीन जिवंक जाय. आमकां बरें मन दी. आमचेच भितर शांती सांबाळूंक, आमच्या उतरांनी, आमचे देखीन, चालीन, कुरण्यांनी शांती विस्तारूंक आमकां जाणवाय दी. आमकां शांतीची हत्यारां कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
योग्य उद्यासाता जीवन पोसो मोजा बावा बोली वांगडा जेजू वेदून जीवित मोजे मिसाळ पेटून सदा मुनशा जीवा uno pason kore munshang solua jivit solua goshin bappa Jesus sove vokta tuka jivit moje munshang solua jivit solua goshin bappa Jesus sove vokta tuka jivit moje Papa mukar moja jivak narok naswat kosles namos Kasitut ka tebia vori kalu mislun jivit moje Jesu waroi lelia rokta Zata rogon survoni je Munshang solua jivit solua Goshin bappa Jesus sove vokta tuka jivit moje munshang solua jivit solua Goshin bappa Jesus sove vokta tuka jivit moje मोशा बाबा भयणीनो मोशाने तुमचें बलिदान सोर पोदेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या राया आनी शांती दिणारा शांती आनी एकवट खुणायतल्या देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एकचीत आनी एकदम घडोवन हाडूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सवे सगळीं रोसनां नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती सोडली देखून सगळे रोसने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय तो रातां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सल दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Doparaco solve sportu Surkane sosar
बोलल्या तुझ्या वैभवान ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय ओ स्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Jesu, ami hondo kata, ani hikosit le bieta, tit le paudi, tu voi povang Yesor, ami tuše moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताले आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें परसरीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्यो धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना Amen. आमकां मान्यो तागनेला भाशेन शांतीचे दूत कर, शांती विस्तारतली मनशां कर, हें देणें बापा लागीं मागुया आनी बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे ट्रिस्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu'च्या मोगान जेसू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण एकठांय केल्यात एकचितान आमकां जेसूच्या मोगान जेसू आमचे दादोसपण आनंदानी वर्तेपण सुप्रीती मोग वस्ता तुवें देवाची हिरासा सुप्रीती मोग तुवें देवाची हिरासा सुप्रीती मोग वस्ता तुवें देवाची
भाजीरासा soy predimog doinde भाजीरासा Civia deva cibira Tazo mogam chakazan Dolgoria monat korci Priti eka megaci Civia deva cibira Tazo mogam chakazan Dolgoria monan korci Priti eka megaci Soy predimog vasta Doinde भाजीरासा Soy predimog doinde भाजीरासा Soy predimog vasta doinde भाजीरासा Soy predimog doinde भाजीरासा Otmik komuniowacie magni. Bumogar Jesu, पवित्र साक्रामेंतांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परोस तुजो हांव मोग करता आनी तुका म्हज्या ओतम्यांक शिवूंक हांव आश येता. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरून केन्नाच म्हाका निर्मी नाका सायबा. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या राया आणि शांती दिनारा तुझ्या पुताची कूड आणि रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती समेस्तांक पावोवच्याक वावरूंक तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां बोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा. आयज दाराविदान शाया जयंती राजन अशें सांगूंक सोदता. म्हजो घोव आनी म्हजे मदें गैरसमाज मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आनी म्हजे सोरशिल्लो 15 वर्सां दोशी जाल्लो. तो आपुणूच म्हाका आनी म्हज्या 3 भुरग्यांक सोडून गेल्लो. हांवें जायते कश्ट आनी दूख भोगचें पडलें आमच्या 3 भुरग्यांक सांबाळूंक, पोसूंक आनी शिकूंक. आमच्या घरच्यांनी आनी दुसऱ्या मनशांनी आमचे मदें संधान करूंक प्रयत्न केले पूण सगळे निर्फोर जाले. म्हाका कोणें म्हजे इश्टान सांगलें, तूं पाद्र आग्नेला लागीं भावार्थान माग आनी ताच्या नोवेनाचें मागणें दिलें.
तो तुका पावतलो आनी तुमकां नव्यान एकठांय करतलो. हांवें त्या दिसाकतान मानयोद आग्नेलाचें नवें सुरू केलें. देवान म्हजें आनी म्हज्या भुरग्यांचें मागणें मानयोद आग्नेला वरवीं केल्लें आयकलें. गेल्या म्हयन्यांत मानयोद आग्नेलान म्हज्या घोवाक नव्यान आमचेशी हाडलो आनी आमचे मदें कितें गैरसमज जाल्लो तो सुटावो जालो आनी आमी एकामेकाक बक्षिलीं. ताणें सगलें कितें जोडलेलें फाटीं 15 वर्सां आनी भाटाची आनी घराची डॉक्युमेंट्स आमच्या दोगांयच्याय नांवार केलीं. आमी आतां सगलीं बराबर खुशालकायेन आनी मोगान जियेता. ह्या व्हडा उपकारा पासत हांव देवाक दिनवासता आनी देवान ताका आमचो साथ म्हूण आमकां बेगीनूच फावो करूं म्हूण मागता. होय मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, भावार्थान केलेले मागणे देव जिरूल आयकता. आयज आमचोय भावार्थ आमी जागोवया. आमची चिंतना, आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमच्याय जिवितांत आयिल्लीं दुयेंसां आमी पाद्रांगणाच्या मजतीन बापाच्या हातान घालुया आनी आमकांय शांती समाधान दी म्हणून हे वेळार मानयोद आग्नेलाच्या भाग्यवंताच्या मानाक हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानयोद आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानयोद आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानयोद आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानयोद आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोडशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुझी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानयोद आग्नेलाक मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेची आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेची इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी उगड परगटणे उदेशी मागता. मागता आमच्या सुमिया आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची जेजू नावी. क्रिस्ताचे नावे. आमेन. आमेन. मोगाड इश्टानो, कुडी आत्म्याची पेकोवणी आमकां सगल्यांक दी म्हणून ह्या मागण्यांत भाग घेवया. पिडीवंताचेर आशिर्वाद. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवंत बाबा भयणाचेर भोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी भलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बाबार धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तूं जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन शांती विस्तारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Roznara sorga संसाराच्या करतोया बापा मोगाच्या आशेता लाल्यो तुझी पोरसा altarach man padragnela porvoshan kurta warta bagoy teva karsa chita fausalyar tuja burgya te askari sorga raja porvoshan kurta warta bagoy teva karsa chita fausalyar tuja burgya te askari sorga raja. I am Father Eremito Rebelo, the parish priest of the Church of Rashol. I stand at the cemetery of Rashol, where the holy man, Venerable Father Agnello, was buried in 1927. I welcome you for the 9th novena of Venerable Father Agnello. Today's theme is to be witnesses of peace and unity. The day is dedicated to political leaders. Every time Jesus appeared to his disciples after his resurrection, he said, "Peace be with you." He told his disciples to do the same when he sent them out, "Peace to this house." We dedicate this day to our political leaders who are chosen by us to keep peace, harmony, and unity in our country. Today, a devotee will share an experience of peace obtained through the intercession of Venerable Father Agnello. मानिवंत पाद आग्नेल आमच्या गोंयकारांचो तसो आख्ख्या संवसाराचो आलाशिरो. जायते भावार्थी पिलारचो दोंगर चडोवन ताच्या देवासावंक येता आनी जायत्या जाणांक उपकार फावो जालेले आसा. हांव उल्हास तारी, पाद आग्नेलाचो भोक्त. आज कितलींशीं वर्सां जालीं हांव ब्रेस्ताराच्या ब्रेस्तारा ताच्या दर्शनाक येता आनी मानिवंत पाद आग्नेला वरवीं म्हाका जायते उपकार फावो जाले. तातूंतलो एक उपकार आयज हांव परगट करूंक सोदतां. म्हज्या गोमट्याक दावे वाटेन हांगासर एक गूट आयलेलें. तें वाडत वेतालें. म्हाका भिरांत पडली. हांवें एका कॅन्सर सर्जनाक मेवलो आनी ताणें म्हाका सांगलें ऑपरेशन करून तें काडून टेस्टिंगाक धाडचें पडटलें म्हणून. हांव मानिवंत पाद आग्नेलाचे टॉमाशी आयलो आनी भावार्थान मानिवंत पाद आग्नेला लागीं मागलें म्हजें ऑपरेशन बरे भाशेन जावंक आनी रिपोर्टूय बरो येवंक. ऑपरेशन बरे भाशेन जालें आनी रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो आनी डॉक्टरान म्हाका सांगलें भियोवपाची कसलीच गरज ना म्हणून. हांव दिनवाची काळजान साक्षी दितां की मानवंत पाद आग्नेलाचे विनवणेन म्हाका सुटका आनी पेकोवणी फावो जाली देखून. अशे जायते उपकार म्हाका मानेवंत पाद आग्नेलान फावो केले. ह्या दिसांनी मानेवंत पाद आग्नेलाची नोवेना चलता देखून आमी भावार्थान आनी खतखत्यान मागोया मानेवंत पाद आग्नेलाक बेगीनूच साताचो मान फावो जाल्या पुरो म्हणून.
protect the God.